महात्मांगेली कथाची माळा ऐकतु कोंकणीची बाळा. संत महंतांक ऐकत आम्ही जाव्या बळवंत, आम्ही जाव्या गुणवंत. महात्मांगेली कथाची माळा ऐकतु कोंकणीची बाळा. संत महंतांक ऐकत आम्ही जाव्या बळवंत, आम्ही जाव्या गुणवंत. नमस्कार. यूथ ऑफ GSB प्रस्तुत करचे महात्मांगेली कथामाळा हे सांकलेचे अनेक काणीक तुमक सगळ्यांकय स्वागत. आईची काणी कुंतीले. म्हाका कितलींय जाणांनी निमगेले पुरा महापुरुषांगेली काणी सांगता असं कोणाय बायल मनशांगेली काणी ये न्ही म्हणून तेतून हे पंत कुंतील काणी. कुंती म्हळ्यार तुमकां गोत्तस पांडुरायाली बायल पांडवांगेली आवसू. ही कुंती मथुरा हे देशाचे शूरसेना म्हळेले रायाली धुव. शूरसेनान धुवेक जत्तना पृथा म्हूण नांव दवरलेलें. कडेरी तागेले मावळणीले पूतू कुंती भोजाक चेडून आशिल्ले म्हूण सांगून कुंती भोजाक तागेल धुव पृथाक तो दिता. ते कुंती भोजान पोशील तुकून हिक कुंती म्हूण नांव जालें. तेच नांव उरलें अखेर तेतून पृथा कुंती जाली. ही पृथा कोण गो तुमकां? ही वसुदेवाली भयणी. वसुदेव कृष्णालो आनू म्हळ्यार कुंती वसुदेवाक मावळणी म्हळ्यार अन्नाल भयणी. आमी अन्नाल भयणीक आक्का म्हणटा न्हू आमगेले घरा उलोवचे भाशेन, तशी ती मावळणी कृष्णाली. तसल कुंती हाजे गेले 2 हप्त्यातून तुमी तांगेले एक हटसाधनेचे म्हळ्यार तुमी हागेल काणी आयकल्यांची, भगिरथाल काणी आयकल्यांची, तशीची कचाल काणी आयकल्यांची, तशीची ही कुंती एक मनांत एक लक्ष दवरल्यार ते कशी साधन कोरका म्हळेलें एक भारी एक चांग एक उदाहरण ती. तसल कुंती ती कुंती भोजाले अरमनेन ती वाडटा. तशी वाडटा आसतना थंयक एक वेळा दुर्वास येता. दुर्वास ऋषी. दुर्वास ऋषी तुमकां गोत्तस तो ताका भयंकर कोप. तो 1 वर्स पर्यंत कुंती भोजाले हांतू रावळार हांतू तो राबता म्हणून सांगता तो. तेन्ना कुंती भोजाक भारी मनांत एक हें जाता एच्चनशी. ते म्हळ्यार तागेले सेव करच्यांत कसले चड उण जाल्ल्यार ताका भारी कोप येतालो. तेतून कोण तागेले सेवाक हांव राबोवचें. तेन्ना तागे मना येता बायल मनशां असल काम करच्या, सेव करच्या भारी एक नमने सहनशीलतांनी. तेतून म्हगेल धुव कुंतीकाची दुर्वासाल सेवे राबोया म्हण तागे मना जावन ताणें दुर्वासाल सेव करचे खातीर कुंतीक सांगतो. ही कुंती भारी लायक करून दुर्वासाल सेव करता. सेव म्हळ्यार ताका जावका जालेलें खाण जेवण, तागेले पुजे जावका जालेले फुल्ल हे ते पुराय तयार करून दिवचें. वो दुर्वासूय कस्सा म्हळ्यार वेळ नातील वेळेरी आत्त करूं साध्य नातील तसल वेळेरी म्हाका तें करून दी हें करून दी म्हूण कांय पुणी सांगचें ताणें. जाल्यार ते फुडेक म्हाका गोत्त आशिल्लें म्हळें म्हणके पुरा तयार आशिल्लें म्हळें म्हणके ती तयार करून दिताली. तितले नमनेची एक सहनशील ती. केन्नाय आमगेले भारतीय संस्कृतींत आमी पळयल्यार अतिथी सत्कार म्हळ्यार तो सेवा मनोभाव भारी व्हड. कोणेय घरा आयल्यार सुरवेक तांकां आयले तशाक तुमकां तांनीच जायवे. पुरा घरान तुमी पळोवन अशा पुरो फुडें न्ही गोड न्ही उद्दाक केन्नाय चावडेरी दवरनासता आशिल्लें. कोणेय येवची तांणी सुरवे येवन एक गोड्डा कुडको तोंडा घालून उद्दा पिवचें.
गोड इत्या खातीर खावची म्हळ्यार वाहून ठेवून आयिल्ले हांकां आंगान तूं साखरे अंश उणी जाता, तांकां मस्त नित्राण जाता, ते नेक गोड्डा कुडक खावन उद्दा पिवचे. तशी कोणेय घरा बागला आयले सुरवे उद्दा जायवे म्हूण निमगितालेच. आतां पर आमकां घरा बागला कोणेय आयले तांगेलो उरलोच्या पुरसो सोण एक ಒಂದೋ आमी मोबायल पळोवच्यार गी नाय टी व्ही पळोवच्यार गी बुड्डून आसताची आयिल्ल्यान एक वेळ गेल्ल्या पुरो म्हूण आमकां दिसता. जाल्यार तेन्ना तशी न्हय, भारी सेव करचें. तांणी कितले दीस राबल्यार तांगेलें खाण जेवण तांगेलें वास्तव्य हाजे खातीर पुरा भारी मन दिवन भारी संतोशार सेव करून तांणी वतना आनी 4 दीस राब्याची आनीकेत नेताची म्हूण प्रतसन निमगुचे एक गूण आमगेले भारतीय संस्कृतीचे. हे दुसरी खंय पाश्चात्य संस्कृतीन तांणी मेळना. त्या म्हळ्यार थंय परत वचुका जाल्यार आमी अमके दीस येताची म्हूण तांकां सुरवेक तिळसुका नाजाल्यार त्या भितर आमकां रिगताय मेळना. तसल एक भारतीय संस्कृतीचे अतिथी सत्काराचे एक अपूट एक निदर्शन म्हळ्यार कुंती. तीण केलेले सेवेन दुर्वासाक इतली खूश जाता इतली खूश जाता. तो कुंतील्याक थंयसून ताणें बाय सोडून वतना सांगता, धुवे कुंती म्हाका तुगेले सेवेन इतलो खूश जाला गो, ते तुका तुका कसलेय पुणी दिव का, कांय पुणी एक वर जो दिव का म्हूण म्हाका आशा, तुका कसो जाय चेडा म्हणून म्हणटा. ताका ती सांगता, तुमकां मना एक संतोश जालो तेच मिगेले व्हड म्हाका एक वर हे खबर कळ्ळें आमगेले अण्णा इतली खूश जातली गी तुमकां खूश जालें आमगेले सेवे निमित्त म्हणून तेच म्हाका पुरो स्वामी म्हाका आनी कसलेय नाका म्हणटा. ताज्यान ताका आनी इतलें खूश जाता, कसलें आपण दित्त म्हळ्यार म्हाका नाका म्हणटी, नाजाल्यार बायल मनशां म्हाका कांय पुणी तें दी हें दी म्हूण निमगितलें. ताका मनाची की आश चड तातूंत एक चलये चेडूं ती कसलेय पुणी निमगितली म्हूण लेखिल्लें. काय ना जाल्यार कांकण दी भांगर दी आनी कसलेय दी म्हणून, जाल्यार ती कसलेय निमगिना म्हाका नाका म्हूण म्हणटा. त्या तुकून दुर्वासू घे तूं निमगिना जाल्यार हांव तुका 5 मंत्र दिता. तांतुले खंयचेय एक मंत्र तुवें मना लेखून एक देवता पुरुशा तुवें मना आटयल्यार तो येवन तुका पुत्र संतान दिता म्हूण सांगून 5 मंत्र तिका दिवन तो वता. कुंती तशी ती गेल्यान तूं तें दवरून घेता तें मना भितरी जाल्यार तिका एक बाल्य सहज जालेली एक कुतूहल तिका एक कसलें हे मंत्र कसं म्हूण पळोवया एक प्रयोग करुया कसं करुया म्हूण सांगून ती कसं करता. सुरवे एक मंत्र ते सूर्यदेवा संबंध पाविले ते मंत्र सांगून सूर्यदेवाक आव्हान करता. सूर्य आश्चर्यचकित तिका ती जाता, देव नेता, देव नेवन तिका एक पुत्र संतान तिगेल्या हातांत दिवन तो वता. कुंती आनी काही सान प्रायेची कन्या ती तिक एक नमने आश्चर्य जाता. हातांत एक चेडूं दिवन गेला सूर्य. चेडूं पळयल्यार इतली चंद आसा, तागेल्या आंगाक सहज कवच पुराय आसा, येतना कर्णकुंडल असल पुराय भांगर समेत तो आस देवान दिल्लेले तागेले बापसून सुर्यान दिलेले ते समेत एक चेडूं तिगेल्या हातांत दिवन तो गेला. वारडीक जावचे फुडें एक चेडूं म्हळ्यार लोकापवाद आपण हें जाता मग भारी आजन कश्ट जातले म्हूण लेखून ती कसं करता म्हळ्यार एक बुट्टयेन तूं एक कुरवे म्हणटा न्हू तांत तूं चंद कोनू लायक गोद्दडी गिद्दडी तसल वस्त्र आनी घालून आनी इतले भांगर पुराय दवरून खंय कोणाकय मेळ्ळ्यार तांणी हे चेडा पुसून होड करची म्हणून आनी इतले भांगर सहज जावन तागेल्या आंगांतूय भांगर आसा आनी कवच पुरा आसा ताका. ते पुरो आशिल्ले त्या चेरडाक ते कुरव्यांत बसोवन ती न्हंयतू गंगा न्हंयतू सोण सोडता. भारी मन बेजार जाता तिका. जाल्यार कसं करचें, लोकापवाद येतलो वारडी जावचे फुडें एक चेडूं जाला म्हणून सांगून ती चेरडाक तांतू न्हंयतू सोडता. ते होळण अधिरथ म्हळें एक सुताक मेळटा. अधिरथ म्हळ्यार सूत म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हे चक्र न्हय रथ चलायसितले. आतां कोणेय एक राय आनी रथ सोडतना तांकां एकलो सारथी म्हूण एकलो आसता. तसो रथ चलायसितल्यांक सूत म्हूण म्हणटाची. सूत ते एक वर्ग तांणी क्षत्रीय न्हय ಸ್ವಲ್ಪ दास्य वर्गाक मेळ्ळेले तसले. एक क्षत्रियाक ब्राह्मण स्त्री निमित्त कोणेय चेडूं जाल्यार तांकां सूत म्हूण म्हणटाची. तसल एक अधिरथ म्हळेले सूताक हे चेडूं मेळटा. तागेले बायल राधे म्हूण सांगून तांकां चेडूं वयनाशिल्लें
भारी खुशी जावन तो बायलेल्या वोन्या चेरडा दिता ते राधेन पोशील तुकून ते चेरडा राधे या म्हण जाता हानी ताका वसुशेणा म्हणून नांव दवरताचें म्हळ्यार भांगरा समेत येयलो म्हणून जाल्यार त्याची वसुशेण मुखार सुनू तो कर्ण म्हळें नांव घेता इथं म्हळ्यार तागेले महिमा तागेले शौर्याची काणी तितली कर्णाकर्ण तुकून म्हळ्यार कान्नासून कान्नाक प्रचार जावन मुखारसून ताका कर्ण म्हळें नांव येता ते असो ते कुंतीले सुरवेचे पूत हे खबर कोणाकय गोतना स्वतः अधिराताकय गोतना ते चेडूं कोणाल म्हणून असले ही कुंती मुखारसून तिका विवाह योग्य तिका प्राय जातना कुंती भोजू एक स्वयंवर करता स्वयंवर करतना मस्त देशाचे राय पुरायताची तेन्ना हस्तिनापुराचो पांडू येता पांडूक पळोवन तिका भारी खूश जावन ती पांडू चक्रवर्तीक ती माळ घालता तशी पांडूक वारडीक जावन ती हांग येता खंय हस्तिनापुरा येता कडेरी हांग कशें जालें म्हळ्यार ह्या पांडू चक्रवर्तीक एक नमने मृगया विनोद म्हळ्यार रान्ना वचून प्राणींक आनी प्राय हें करचें बेट खेळची एक हव्यास आशिल्लो त्या रायांक पुरो सादारण जावन आसता क्षत्रीय रायांक मृगया विनोदा म्हण म्हणटाची तशें तो बेट खेळूं गेल्ले वेळार कसो जाता म्हळ्यार थंय रान्नान तूं किंदमा म्हणलो एक ऋषी तागेले बायलेल वटू तो एक दोनी जिंकेल रूप घेवन तो किंदमूय तागे बायलय जिंकेल रूप घेवन तांणी समागम जात आसताची परस्पर तांणी मोग करून घेत आसताची तेन्ना हे पांडून ते किंदमाक म्हळ्यार ते दारले जिंकेक बाण मारून तो प्राण सोडता ते म्हळ्यार प्राण वच्चे ते दुख्खेर वळवळेत आसतना तो पांडूक एक शाप दिता तुवें हांव म्हगे बायले वटू समागम जात आसतना तुवें म्हाका बाण मारून दिवश मारले त्या तुकून तूं वय तुगेल बायले वटू तूं समागम जातना तुका मृत्यू येवो म्हणून तो किंदम ताका शाप दिता कडेर पांडूक भारी बेजार जाता ताका म्हळ्यार गोतनाशी मारलेलो ताणें बाणू ताणें मारका म्हूण मारलेलो न्हय ते खंयगी मारलेलो बाणू खंयगी कशें वचून ते किंदमा ते जिंके त्या वयताक तो ऋषी म्हूण ताका गोतना दोन जिंके रुपार आशिल्ले तांणी त्या तुकून ताका गोतना ते कडेन ताका भारी बेजार जावन तो गांवां येता हस्तिनापुरा येता आयल्यार ताका म्हळ्यार बायलां वटू ताणें दांपत्य जीवन करचेशी ना केल्यार ताका मृत्यू येता एक नमने संन्यासशी जीवन कोरका संन्यासशी जीवन हे अरमनेन तूं म्हळ्यार रावळारांत ताणें हें करूं ताजें साध्य ना ते म्हळ्यार ते अरमनेची एक नमने जीवन विधान दुसरें भोग थंय चड तशें आसतना ताणें थंय हें करूं ताका साध्य ना म्हणटना तो लेखता कसो म्हळ्यार हांव वानप्रस्था वता हांव राज्यभार करना म्हूण तो भिष्माल्याक सांगता हाजे फुडें आनी एक काणी आसा ते कसो म्हळ्यार हे भीष्मान पांडूक एक मद्र देशाचे एक राजकुमारी वटूय वारडी करूं आसा हे कुंती वारडीक जातरी त्या म्हळ्यार हस्तिनापुराक लागीं आशिल्ले खंयचेय राज्य आसल्यार तांचे वटू एक कौटुंबीक संबंध केल्यार तांणी हांगेले युद्धा येवचे संभव उणे तेन्ना आमगेले हस्तिनापूर सुरक्षीत आसता म्हळ्यार एक मना लक्ष दवरून घेवन हाणें भिष्मान केलेलें काम तें म्हळ्यार मद्र देशाचे ती राजकुमारी माद्रीक म्हळ्यार शल्याल भयणी ती तिका पांडूक वारडी करून हाडलेली ती माद्रीक मनांत कसो आसा म्हळ्यार आपण राजकुमारी आनी ही व्हडलेली आसनू व्हडली म्हळ्यार सुरवे बायल कुंती ती गोपाल वंशाची म्हळ्यार गोरवांक पळयतले तसले गो चरयसितले तसले हांकां संबंद पाविल्ले तसले कुलाची त्या तुकून आपण उन्नत हाजी म्हळ्यार हे तिगेले मनांत जाल्यार ही कुंती तें पुरो सहन करून घेता आसो होडना ती धाकली न्हय आसो तिगेले मनां कसो आसल्यार आसो म्हणून ती सहन करता आमी हांगा कसो पळोवका म्हळ्यार हे कुंतीले सहनशीलत्व कडेर हांगा हे पांडूक ताका आपण वानप्रस्था वता म्हणटा हे दोग बायलोय तागे वटू भायर सरताचे कडेर धृतराष्ट्रा दोळ नातिल तुकून ताका सुरवे राज्य पट्टाभिषेक करनाशिल्लेची कडेन पांडून वानप्रस्था वतना
ताका तूं आनी राज्य पळय म्हूण ताका हें करताची राय करताची तो सिंहासनार धृतराष्ट्र बसता. ही प्रकाणी तुमकां गोत्त आसा तुका हांव परत कोण धृतराष्ट्र कोण हें म्हणून सांगू वचना. तशी पांडू वानप्रस्था वता. थंय वानप्रस्था आसतना पांडूल मनान तूं एक बेजारू कसा म्हळ्यार म्हाका चेडू नांची चेडू नातिल्यांक त्या वयतान तूं चल्ल्या संतान नातिल्यांक मोक्ष प्राप्ती जायना स्वर्ग प्राप्ती जायना. तशें आसल्यार हांव कसं करचें म्हूण तें तुका न्हू तो कुंतील्या सांगता तूं खंयचेय एक चांग कुलाचाल वट्टो एक नियोग पद्दती रे चेडू जाल्यार कशी तशी अशी म्हणून तो कुंतील्या निमगिता. तेन्ना कुंती सांगता कसा म्हळ्यार नाका म्हाका अशी फुडें हांव म्हगेले अन्नाले अंत आसतना कुळार आसतना दुर्वासाक हांव सेव केलेलो तुकून दुर्वासान म्हाका दिलेलो मंत्र आसाची ताजेन पुत्र संतान प्राप्ती जाता म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा. आतां आमी त्या प्रयोग करूनच ते म्हूण सांगून सुरवेक ती यमधर्माक मन आट्टोवन मंत्र जप करता. पांडू काही भारी संतोष जाता बायलेन सांगेल खबर आयकून आनी तूं एक संतान आपणाक प्राप्ती जाता न्हय म्हूण सांगून तशी यमधर्मा निमित्त ताका युधिश्टीर म्हणलो एक पूत कुंतीक जाता. ते युधिश्टिरा धर्मराय म्हणून म्हणटाची. तशीची ती ताजे नंतर वायुदेवाक स्मरण करून ते मंत्र जप करता. तेन्ना तिका वायूल निमित्त भीम म्हणलो एक पुत्र जाता तिका पुत्र संतान जाता. तशीची मागीर इंद्र तो देवतेंगेल रायू ताका मना आटोवन तिणें मंत्र जप केले तेन्ना तिका अर्जुन पूत जाता. ती पृथाल पूत पार्था त्या पार्था म्हळ्यार नांव ताका पृथेल पूत तुकून आयिल्लें आसा. तशी 3 पूत जाताची. तेन्ना तिगे मनान दिसता म्हाका जाल्ले 3 चेडूं. तशें आसतना माद्री ती मिगेली बामणाली धाकटी बायल असो 3 फुडें रमणे आसतना म्हाका चिके हें केल्लें तिणें आपण राय्याल धुव हें तें म्हणून असो कसलेय असो तिकाय एक चेडूं जावका न्हय म्हूण सांगून एक मंत्र तिका दिता. ती अश्विनी पुत्रांक मना लेखून ते तांकां आव्हान करता. त्या तुकून तिका 2 चेडूं जाता आवळ जवळ नकुल आनी सहदेव अशी 5 चेल्या चेडूं तांकां जाता. भारी संतोश जाता तांकां. अशें आसतना ही माद्री ती बामणा लोटूची म्हळ्यार ती भारी सौंदर्यवती ती बामणा वटोवची अशी आसता. एक वसंत काल येता सगळे रान फुल्लान एक नमने फुल्ला तोट अशी जाल्लेलो आसता. असल संदर्भ भारी वसंत काल म्हण सांगल्यार कामदेवान चड एक हे जावचे तसले उत्तेजीत जावचे तसले एक संदर्भ तो काल. पांडूक माद्री वैरी मन जाता. तांणी समागम जाता आसतनाची ताका एक किंदम ऋषीन दिलेल्या शापा निमित्त पांडूक मृत्यू प्राप्त जाता. पांडू मरता. कडेन कसं करचें पांडूले हे कसले संस्कार थंय करका पडटा. माद्री मनान तूं मिगेल निमित्त मिगे बामूण मेल्लो हांव हाका कारण त्या तुकून हांवय बामणा वटूची हांव सहगमन जाता म्हूण सांगून ती वय ते बामणाले चिते वयर पळोवन ती वय मरता. कुंतीनय मोर आशिल्ले जाल्यार कुंती सन 5 चेडूं आसाची हांगेल गती कसली बापू सुयना हांव सुयना म्हणजे जाल्यार चेडूं पळयतलो कोण म्हळ्यार एकैक दृश्टीन ती काय मन करता आपणय सहगमन कोरका म्हणून जाल्यार ती करना. आनी हे 5 चेडूं घेवन ती हस्तिनापुराक येता. हस्तिनापुरा येतनाय ती मात्र केन्नाय तिगेल 3 चेडूं आपशी तिणें माद्रील चेडूं तिणें चड मोग केलो. ते प्रती एक हंता चेडूं वाडतन गी चेडूवाल कसले तांणी रडाय मारून घेतन गी कसले हंतूय ती माद्रील चेडूवाल पार्टी पक्षी घेताल ती तसल नमने एक कुंती ती. तशी ती हस्तिनापुरा येता. हस्तिनापुरा येत तरी थंय हे धृतराष्ट्राल चेडूवांनी हिगेल चेडूवांक आनी माद्रील चेडूवा दिवची बादा मस्त प्रती काणी आसता. सांगू गेल्यार मस्त दीक जाता. कडेरी तांकां वारणा वता म्हळ्यार गांवांक पेटयताची
या शकुनी पेटोवन थंय लाक्षाग्रहांतू लास्टची तशी पुराय मस्त ते प्रास थंयसून तांणी चुकसावन घेवन विदुरान केलेली एक कसं की उपाया निमित्ताने एक सुरंग मार्गातून भायर येवन तशी येतात आनी येवन जात तरी मागीर हांव सांगता कसं म्हळ्यार एकचक्रपुर म्हळेल कडेन येवन राबतात आनी एकचक्रपुरांत कसं जाता म्हळ्यार एक ब्राह्मणाल घरांत तांणी आश्रय घेताची त्या गांवांत एकलो बकासूर म्हूण एकलो आसा ताका प्रती दिसू आहार पेटोवपाक कितले गी शीत कितले गी मणगटले तांदूळ शिजोवन शीत दोनी व्हडले हे पंचे रड्डे आनी इतले फलवस्तू हे ते पुरा पेटोवन ताजे ಒಟ್ಟು एक मनशाकय पेटोवका ते गाडी मारून घेवन कोण वता ते गाडी मारून गेलेले ते हक्काय त्या मनशाकय तो खाता तसले ते नातल्यार तो बेका बिट्टी येवन कोण कोण येवन मारून खातालो कडे जनान पुरा मेळून तुका सदांची आमी एक मनशाक तुगेलो हांगा पेटयताची इतले हे करून त्या तुकून तूं सदां येवन देखनातील वेळेर येवन पुरो आमकां मारून हे करून भिवोन का म्हूण तांणी सांगिल्लें तुकून हे पंत सरद आयल्या हे ब्राह्मणाल घराचे ते ब्राह्मणू तागेले चेडूव तागे बायल तांणी पुराय तूं नाका मोरचें हांव वता म्हूण सांगून कोणाकय बामणान वची बायले इश्ट ना हांव वता म्हूण बायल म्हणटा बामण सांगता नाका चेडू हांव पळोवचे खातीर तूं जावका म्हणटा चेडू सांगता नाका तुमी नाका आमी वताचे म्हणटा हे पुरा ही कुंती आयकता तशी ही कुंती येवन सांगता कसं म्हळ्यार कसं काणी म्हळ्यार हे बकासुराल काणी तिका कळटा तेन्ना सांगता तुमी कोणय नाका मोरचे मिगे पूत आसा भीम ताका पेटोया तो वचून ते बकासुराक कसा म्हूण पळयता म्हूण हांगा आमी मागीर बकासुरा वचून भीम थंय ताका हें करता तागेलो वध करता जाल्यार हांगा आमी पळोवका जाल्यार कसं म्हळ्यार कुंतीन तिगे स्वता पूत ताका राक्षस जाल्यार ती पेटयता म्हळ्यार तिगेलें मन पळयाचें ती त्या ब्राह्मणाक तागे बायले चेडूवांक तांकां कोणाकय बाद जावच नाका म्हूण सांगून स्वता तिगे पुत्ता ती पेटयता त्या एक विशयांतूय आमी पळोवेत कसं म्हळ्यार कुंतीले मन कितलें व्हड म्हूण अशी आनी मस्त काणी आसा हिडिंबे तसल राक्षसीक भिमान वारडी कोण घेता नाय तो ती कसले नाक म्हणा राक्षसीक सून कोण घेता आनी तिगेल स्वता सून द्रौपदी वटूय तिगेल संबंध भारी लायक आसता तांणी परत हस्तिनापूर आईल वळा जाल्यार ती गांधारी वटुगी ते धृतराष्ट्रा वटुगी तिगे संबंध भारी लायक आसता तांकां 12 वर्स वनवास आनी अज्ञातवास पांडवांक जाल्ले तेन्ना कुंती विदुराल घर कडेन राबता ती बद जावन ती रावळारांत तिणें धृतराष्ट्र गांधारी ओटराबू आशिल्ले जाल्यार ती विदुरा वटोवच्यान राबता तांतूय तिगेली एक सरळता आमी पळोवेत आनी मुखार सुनू महाभारत युद्धा वळारी जाल्यार हे पांडवान सगळ्यांनी एकमेळीर तांणी युद्ध कोरका जाल्यार तांगेल ते एकमेळी मागशी कुंतील एक मात्र हृदयान मस्त काम केला हे चेडूवान सगळ्यांकय तांणी एकलेची म्हणलेल म्हणके म्हळ्यार तुमी सगळे एक हक्क संबंध पाविले म्हणलेल एक मनोभाव तांगेले वाडू कारण कुंती मागीर आनी ती कर्णाल्या वचून तिणें युद्धाकय फुडें ते कृष्णान सांगून तिणें वच्चें तिका बदमन ना तुवें तोट्टा बाण तोडू बेडा म्हूण ती एक सांगता कर्णाल्या एक उत्तर घेता म्हळ्यार तूं सोडलेलें एक वेळा तूं खंयचे प्रयोग केलो बाणू तो परत तूं सोडूनच जा म्हूण एक ती भास कर्णाल्या ती घेतना तिका मना मस्त संकट जाता इत्या म्हळ्यार तिका तिगेल तो पूत तोच तो कर्णू तिगेल पूत म्हूण ती कळचें कृष्णान सांगतरीची ताजे फुडें तिका गोत्त आसना तिका ती न्हंयत सोडलो पूत खंय गे लागीं खंय होळण गे लागीं म्हूण तिणें लेखिलें सदां तागेल खंतीर ती मनांत दुख्ख पावताली तसल पूत तिका पळोवच्या मेळटना तिका तिगेले हृदयांत तिगेले हांतू दूद उत्पन्न जाता काय ते पुत्ता पळोवन तिका मोग विरकून येवच्यांत जाल्यार तसले पुत्ताले ती निमगी ती एक भास घेता तेन्ना तो कर्ण सांगता आमा तुका हांव एक उत्तर दिता तुगेल 5 जन चेडूव खंडीत तुका व्हरताचे तांतू तो अर्जुन आसा पुरो नातल्यार हांव दोनींत एकलो या जातलो मरतलो जाल्यार 5 चेडूव तुका व्हरताची म्हणून तें एक उत्तर तिका तो दिलेलो आसता कडेरी
ये महाभारत युद्ध जावन सकडे मरताची कडे तांकां तर्पण दिवचे संदर्भारी मात्र मन तडसनाशी ती धर्मरायाला सांगता सुरवे तर्पण तुम्ही करना दिव काय त्या म्हळ्यार तो तुमगेल सकडा पशी ओडू मालगड भावतो म्हूण त्यातून धर्मराय आनी बाकी सकडा भावंडा आश्चर्य जाता वय वय कर नमगेल मालगड भाव वय तशें जाल्यार तूं गोत्त असूनय आम कितें आमा सांग न्ही म्हणटा ते सांगूक साध्य ना आशिल्लें ते सांगिल्लें जाल्यार युद्ध जायना आशिल्लें हे कृष्णान म्हाका सांगिल्लें हे विशय वो त्या तुका हांव सांग न्ही म्हूण तेन्ना धर्मरायाक इतलो कोप येतगी तो बायल मनशाल हांतू पोट्टांतो आनी खंयचेय गुट्ट राबून जा म्हूण सांगून तो एक शाप दिता काय त्या तुकून आज काही बायल मनशां खंयचेय गुट्ट तांगे पोटा भितर दवरून घेनाचे म्हळ्यार तुका मात सांगचें कोणाकय सांगू नका म्हण आमी खंयचेय एक मनशां सांगचें ती मनशान नेकलेल्या वचून पळय कोणाकय सांगू नका तीन म्हगेल्या सांगिल्लें हांव सांगलां म्हूण तूं सांगू नका म्हणून अशी एकल्या आसून अशी पुरा जनाकय ते पावता त्या तुकून तो घुट्ट पोट्टा बना अशी बायल मनशांक एक शाप भोवशा धर्मरायान दिल्लो काही कर न्हू आमगेलोची मालगड भाव म्हणून तिणें कुंतीन स्वता आवसून सांगना तिल तकून असले कुंती मुखारसून ती गेले चेडूवची तांणी थंय ह्या जाताची राज्यभार करचेशी जाताची अरमनेन तिणें सुखार आसुयशिल्लें जाल्यार ती अरमने सुखा खातीर ती राबना ती धृतराष्ट्र गांधारी विदूर पुराय रान्नाक तांणी तपस्सा वतना तांचोटू ती वय रान्ना वचून थंय मात्र ती व्यासाल्याक एक निवेदन करता म्हाका मिगेल कर्णा पुत्ताक परत एक वेळ पळोवचें एक भाग्य तूं दिव का म्हणून तेन्ना ताका कर्णा परत जिवंत कोर एक घडीक व्यास महर्षी तिका तिगेर पुत्ताल दर्शन करयसिता म्हळेली एक काणी आसा असल कुंती ती म्हळ्यार तिका कितले नमन्याचे कश्ट नश्ट पुरा जाल्ले ती तिगेल जनन आतकून ती अखेर पर्यंत ती कश्टारी जाली तितले कश्टार जाल्यार ती कडे पक्ष तिणें तिगेल चेडू आवटू तिणें तिगेलो अंतीम दीस रावळारान तूं काडी आशिल्लें जाल्यार ते कारणाशी ती परत रान्नाक वता तसल एक होडी ते कुंतीक आमी हात जोडसून नमस्कार करुया हांगाक ही काणी समाप्त जाता आनी येवची शुक्रारा परत 8 गंटल्याक अनेक काणी संगाता हाजर जाता नमस्कार महात्मांगेली कथाची माळा ऐकतु कोंकणीची बाळा संत महंतांक ऐकत आम्ही जाव्या बळवंत आम्ही जाव्या गुणवंत महात्मांगेली कथाची माळा ऐकतु कोंकणीची बाळा संत महंतांक ऐकत आम्ही जाव्या बळवंत आम्ही जाव्या गुणवंत